नमस्कार तुमको पूरे जनाका आव जनांकरचे स्वागत अनेक एक स्पेशल एपिसोड आमगेल यूथ ऑफ GSB चॅनल आणतो आमगेल उठो असाचे आज यशस्विनी शनय हांनी एक स्पेशल फील्ड आणत असाचे हांनी सायंटिस्ट जावन असाचे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट IVF आणतो यांची आम्ही हांगे लागेलो नो अनेक हाचे विषय घालया तुमका स्वागत आमगे सक्कट टीमा तुला थँक्यू आणि अशें हैदराबाद आणतो मात्र शिकिला KMC मणिपाल 2014 पास आउट जावन आशिल्लीची सो तुमगेल विषय आनी काही थोडे तुम्ही कसं कोर्न आसाची म्हणून आमगेले एक व्ह्युअर्सांक सांगताची फस्ट ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಿಲಲಾಕ ಆವ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಮೋನು KMC ದಕುನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲಲ 2014 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಜಲಲಿ ತ ಆಮ್ಗೆಲೆ एम्ब्रियोलॉजी MSc केलेलं एम्ब्रियोलॉजी MSc मला कसले एम्ब्रियोलॉजी MSc मळारी स्पेशलायझेशन इन टेस्ट ट्यूब बेबी मेकिंग तुमका लेमॅन टर्म आणि सांगका जाल्यार टेस्ट ट्यूब बेबी मळारी आम्ही कन्नडांत प्रणाल शिशु म्हणून येता त्या करच्यांतू स्पेशलायझेशन केलेलं व्हेरी रेअर फील्ड म्हणत सो या टर्म ऐकलेलं मस्त जे नवे असायचे हांत तुम्ही ऑलरेडी मास्टर डिग्री केला म्हणून असायचे सो हाजे विषय तुम्ही मंगळूरचे काही तुम्ही बॉर्न अँड ब्रॉट अप हांव ॲक्च्युली हळिंगडींत तशें हळिंगडी बॉर्न अँड ब्रॉट अप मागीर BSc इन CBZ केलेला केमिस्ट्री बॉटनी झुऑलॉजी केलेला मागीर मास्टर्स इन मणिपाल केलेला ओके आता हैदराबादांतू ईशा IVF म्हणून आसा थंय लॅब हेड करता ओके वाव सो मेनली आता मी पळयता असाची इनफर्टिलिटी लाईक मस्त जनाक जाता असं इता के आता रेट ऑफ इनफर्टिलिटी चड आसा इफ यू कंपेर पुढे काय तुला नात केला रे कंपेर आता चड जाता असं हाजे रिजन कसं असतला मेन आमकां कसं म्हळ्यार इनफर्टिलिटी रिजन लायफस्टायल आता आमी कसं लेक्यात म्हळ्यार स्लीप इज अ व्हेरी स्मॉल थिंग आमी लायक ताची न्हिदोवचें आमकां 4 घंटे पूर बॉडीक जाल्यार न्हिदतान कसं जाता म्हळ्यार आमगे फुल्ल हार्मोन आसता रेग्युलेट जाता ते हार्मोन रेग्युलेट जावन न्हू त्या बॉडीन पूर सर्क्युलेट जातना आमगेले नॉर्मल लायफस्टायल जो लायफ स्पॅन जो आमगेले फर्टिलिटी रेट जो नॉर्मल आसता आतां आमी जंक करताची ते आनी एक फॅक्टर आनी कसं म्हळ्यार मेलांत हे मस्त जेन्ना गोत्नासता मेलांतू एक टेस्टिकल्स म्हणून ऑर्गन आसता त्या बॉडीन भायर कसं आसचें म्हळ्यार आमगेले बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री ते भायर आसचें 35 डिग्री आसका म्हणून आतां आमगेले मस्त जेन्ना टायट क्लोथिंग लॅपटॉप आनी पांयां दवरचे त्या way actually one of the factor to cause infertility. ओवरऑल कशी म्हणत म्हळ्यार लायफस्टायल फूड इंटेक स्लीपिंग पॅटर्न म्हणून समरायज करूया सो बायल मनशांनी दादलो मनशां इक्वली कॉन्ट्रिब्युटेड टू दिस इनफर्टिलिटी म्हणत सो दोग जाणांनी केअर घेवका दोग जाणांले लायफस्टायल चेंज करका म्हणून तुम्ही सांगा सो कसं पुरे ट्रीटमेंट करीत वेन तेदन आमी ट्रीटमेंटा म्हणून वचूका लायक एक जण प्लॅन करताचे एक 6 वर्स मुखार सयताची प्रेग्नन्सी एक पटी मागीर मुखार सोन कष्ट जाता तांकां प्रेग्नंट जावच्याक सो केदन तांणी ट्रीटमेंटा वचूका ॲक्च्युली इनफर्टिलिटी डेफिनेशन कसं म्हळ्यार आतां बमून आनी वायफ वेन दे आर स्टेईंग टुगेदर आतां 1 year म्हळ्यार 12 सायकल्स ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल ट्राय करताना जायनी म्हळ्यार मात तांकां इनफर्टायल कपल म्हणून येता हांतू तुमी मेन कसं नॅचरल कन्सेप्शन कोरका म्हळ्यार ओव्युलेशन टायम त्या पूर जनात गोच कॅलेंडर तांतू पुरा कोरून त्या कोरून तुमकां जायनी जाल्यार यू हॅव टू गो टू अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इता म्हळ्यार आतां आमी ह्या वर्स जायनी नेक्स्ट वर्स जायनी म्हणून आमी पुश करता कसं म्हळ्यार आमगेल एज फिमेला मेन कसं जाता म्हळ्यार आमगेल एग ओल्ड जाता एग ओल्ड जाता तू आमगेले कन्सीव चान्स उण जाता आता मेल कसं म्हळ्यार 60-70 तांगेल स्पर्म प्रोडक्शन जाता आसता आमगेल मेनोपॉज म्हणून एक स्टेज आसता तांतू पूर आमगेले एग एक्सॉस्ट जाता आमी कसले करूं जायना सो यू मीन टू से दादलो मनशांक नो प्रॉब्लेम तांगेल एज कन्सीव करूक बट फिमेलांक इट्स रिस्ट्रिक्टेड तशी म्हण नाही आता दादलो मनशाक जस्ट बिकॉज दे कॅन प्रोड्यूस स्पर्म दॅट डज नॉट मीन दे आर फर्टायल तांगेलांतूय आसना स्पर्म प्रोडक्शन जाल्यार तांतू क्वॉलिटी कशी आसा तांतू DNA इंटॅक्ट आसकिना त्या पुरो पळोवपाक जाता जाल्यार तुमी सांगला म्हणके करेक्ट कसं म्हळ्यार आमगेले एक्सॉस्ट तर कांय करूं जायना सो IVF म्हणताना आय फील इट इज द लास्ट
ट्राय ऑर अटेम्प्ट एक कन्सीव करू ताजे पयलीं फुडें सुमार ट्रीटमेंट करू आसताची सो IVF तांणी केदन अप्रोच करता IVF म्हळ्यार तुमी आतां एक इन्फर्टिलिटी सेटअप आयला म्हणलें की हाची फस्ट तुमकां बेसीक इवॅल्युएशन हार्मोन टेस्ट तुमगेल बॉडी तुमगेल एग्स कशे आसा पळयताचे मेला कसं करताचे म्हळ्यार सेमन एनालिसीस म्हूण टेस्ट करताची त्या सेमन एनालिसिसांत तूं ते स्पर्म आशिल्ले क्वॉलिटी कशी आसा पळयताची ते बेसीक टेस्ट येता दॅट्स बेस्ड ऑन दॅट तुमकां खंयची लेवल ऑफ ट्रिटमेंट जाय म्हूण कळटा स्वल्प जाणांक ओव्युलेशन इंडक्शन म्हूण करताचे तांतूं कसं म्हळ्यार ओन्ली तुमकां स्वल्प टॅबलेट दिवन तुमगे लेग्स प्रोर ग्रो करून नॅचरल जावन ट्राय करी म्हणटाची आनी एक IUI म्हूण आसता IUI अंत कसं म्हळ्यार स्पर्म वॉश करून आमी युट्रस इन्सेमिनेट करता ते डॉक्टर करताचे आमी कसं जाल्यार लॅब सायड स्पर्म वॉश करून दिवचे मात्र हाजी सक्सेस रेट तुमकी 17 to 18% आसता हे तुमी 3 times करून जातरी मागीर IVF सजेस्ट करचे ओके सो IVF आवडटा कितली ताजी कॉम्प्लेक्सिटी लायक हाव कॉम्प्लिकेटेड इट इज आतां आमकां कसं म्हळ्यार आमकां कसले गोत्तातील सब्जेक्ट म्हळ्यार भंय करता म्हाकाय सेम IVF इज सिंपल एक्चुअली कसं जाता म्हळ्यार तुमकां 3 स्टेजीस आसता एक तुमकां फायनान्शियल बर्डन आसता सेकंड तुमकां इमोशनल बर्डन आसता थर्ड फिमेलाक कसं म्हळ्यार हार्मोन इंजेक्ट करताचे आतां आमकां पोल्ट्रीन तूं चिकनाक पुरो एग दिवका म्हळ्यार हार्मोन इंजेक्ट करतात न्हय सेम बट हायर डोस इंजेक्शन करता म्हळ्यार प्युरिफायड विच डज नॉट हॅव सायड इफेक्ट न्हय फस्ट कसं करताचे म्हळ्यार IVF प्रोसेसान तूं एग ग्रो करताचे एग ग्रो करून जातरी ते 8 to 9 days जो 10 days बेस्ड ऑन तुमगेल बॉडी रेस्पॉन्स वयरी तुमकां स्टिम्युलेट करतात ताका स्टिम्युलेशन म्हणचे स्टिम्युलेट करून जातरी मॅच्युरेशन एक इंजेक्शन दिवन 35 to 36 hours तूं एग पिकअप करताची ते तुमकां ट्रान्स वजायनल म्हळ्यार सडेशन दिवन वजायनल थ्रू तुमकां एक नीडल घालून ओवरी पंचर करून काडचे हे आतां भंय करतात स्वल्प जाणां अशी पुरो सांगतना तशें भिवका म्हूण ना इथं म्हळ्यार एनेस्थीशिया दितात न्हय एनेस्थीशिया जेवन क्वॉलिफायड डॉक्टर्सांना करची I am not authorized to do इथे म्हळ्यार आमी सायंटिस्ट न्हय आमी तांणी ते दिल्लें फ्लुइड स्कॅन करून तांकां एग स्किना म्हूण सांगचें ओके ते मागीर कसं म्हळ्यार लॅबांत आमी फ्यूज करून युट्रस कंडिशन मिमीक करून ग्रो करून मागीर युट्रसा घालची बेबी सो तुम्ही इतले पुरे एक्सप्लेन केले सो फर्स्ट तुम्ही फायनान्शियल बर्डन म्हळें सो फायनान्शियल बर्डन आय नो इट इज एक्सपेन्सिव ट्रीटमेंट म्हणून म्हणतो सर मात्र एक्सपेन्सिव ट्रीटमेंट केल्यार रिजल्ट आयल्यार पीपल आर रेडी टू स्पेंड सो कितले हाजी सक्सेस रेट आतां कसं म्हळ्यार तांकां नॅचरली दे हॅव प्रॉब्लम आतां एक कपल फर्टिलिटी सेंटर आयला म्हळ्यार दे हॅव प्रॉब्लम तेन्ना कसं म्हळ्यार आमी मॅक्स टू मॅक्स बेस्ट एडवान्स टेक्नीक पुरा केल्यार आमकां येवचे 60 to 70% 60 to 70% वय बेटर दॅन IUI आनी बाकीचे पुरे वय एनी डे मागीर सेकंड तुम्ही पेना विशयी उलयले सो एनेस्थीशिया दिता पळय बट आफ्टर दॅट थोडे पेन आसता की म्हळ्यार सुमार इंजेक्शन आय थिंक दे हॅव टू गो थ्रू सो पेन आसता की ताजे नंतर म्हळ्यार तुमकां कसं म्हळ्यार आतां तुमकां हांग इंजेक्शन दितात न्हू तशी पोट्टा इंजेक्शन दिवचें पोट्टा कसले दिवचें म्हळ्यार ते ओवेरियन सायडा वचका म्हणून ते पोट्टा मासा दिवचें तेच्या स्वल्प पेन आसता हांव 0 पेन म्हणून जायना बट अगेन इट्स ओन्ली फिमेल ऑलरायट मागीर हे प्रोसिजर जाय तर कितले म्हयने डॉक्टराला वचुका आतां तुमकां एक पाटी हे तुमकां इंजेक्शन एक 10 days म्हणलें क्या 10 days नंतर एक पिकअप करून day 3 आनी day 5 एम्ब्रियो म्हूण आसता आतां स्वल्प जाणां मस्तू एग्स आयले मस्तू एग्स ग्रो जाता तांकां 5th day म्हळ्यार एडवान्स स्टेज एम्ब्रियो ट्रान्सफर म्हूण करताचे एम्ब्रियो म्हळ्यार एगांनी स्पर्म फ्यूज करून जातरी बेबी फॉर्म जाल्यार आमी लॅबाक एम्ब्रियो म्हणचे ते एम्ब्रियो क्वॉलिटी वयरी day 5 की day 3 की म्हूण डिपेंड करून त्याच तर आमी युट्रसा घालताची आतां पक्कने स्वल्प जाणां मस्त घेतना युट्रसा उद्दा पुरो येता तेन्ना पुरो आमी ट्रान्सफर करनाची तेन्ना एम्ब्रियो फ्रीजिंग म्हूण करताची एम्ब्रियो फ्रीजिंग म्हळ्यार कसलें एम्ब्रियो फ्रीजिंग म्हळ्यार एम्ब्रियो आमी लिक्वीड नायट्रोजन म्हूण एक सोल्युशन आसा ते मायनसार आसता तांतूं फ्रीज करतात आतां पळयाची आमकां फ्रुट्स आनी फ्रेश दवरता जाल्यार आमी फ्रिजार दवरतात न्हय सेम एम्ब्रियो आमी ते मायनसार दवरून आमी मरल्यार ते एम्ब्रियो लायव आसता ओके तशी करून तिगेला अपास फिमेल युट्रस चांग जातरी ती कापोवन टॅबलेट्स दिताची युट्रस लायनींग इम्पॉर्टंट न्हू कितले लायक एम्ब्रियो दवरल्यार युट्रस रिसेप्टिविटी ना जाल्यार कितले चांग एम्ब्रियो दवरल्यार वचून स्टिक जायना
तशें जावन ते युट्रस प्रिपेअर करून जाता एम्ब्रियो ट्रान्सफर करचे मागीर कसं म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ जन निमगे ताचे ये अबनॉर्मल वे नॉर्मल वे तो एक पाटी तुम प्रेग्नेंसी येता इट इज एज गुड एज नॅचरल प्रेग्नेंसी मात्र ये एग आमी भायर दवरून वापस भितर हाऊ सेफ इट इज हाऊ मच कितले पर्सेंटेज सेफ आई मीन इज इट सेफ इनफ ॲक्च्युली कसं म्हळ्यार फुडली कालांत इक्सी IVF आनी येतना तितले स्किलफूल ना आशिल्ले जन तितले एडवान्स मिडिया ना आशिल्ले आतां तुमकां दिसता प्रायस चड आसा म्हणून जाल्यार हांव लॅब सायड वर्क जावन वर्क करतना आमी ॲक्च्युली एक एक ऑर्डर करतना आसता 1.5, 2, 3, 4.5, 10 लाखाचे पुरो ऑर्डर करचे कसं ऑर्डर करचे लॅबाक जाय जाल्यार पुरा ओके 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 लॅबाक जाय जाल्यार पुरा इक्विपमेंट्स न्ही इक्विपमेंट सोडाच ते आनी हायर आसता मिडिया म्हळ्यार तांतू खंयच्यान आमी बेबी ग्रो करचे पुरा त्या पुरा आसून देखून तुमकां एम्ब्रियो सर्वायवल सक्सेस आतां अरावंड 99% आसा वाव 99% सक्सेस रेट सर्वायवल मस्त जन तशी बॉलिवूड आमी एक्टर्स आनी पुरा आयकला ताचे सुरेख तांणी स्टोर करचे मागीर इन्सर्ट करचे तशीची नॅचरल जावन कन्सीव करता जाल्यार तुमगेल कसे टिप्स आमगेल व्ह्युअर्सांक नॅचरल जावन आतां आमी गेले एग्जाम्पल दिवता मी गेला 30 years जाल्यार वाडीक जाय न्ही तेन्ना कसं करता म्हळ्यार आमी एग फ्रीजिंग करता तर एग फ्रीजिंग कसं म्हळ्यार हाका फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन म्हणचे हे मस्त जेन्ना गोतना आसता आतां हांव कसं म्हळ्यार हांव आतां वाडीक जायना आनी 2-3 years डावन द लेन करियरांत पुरो सेटल जावन वाडीक जाता म्हणटना मिगेलो ओल्ड जाता तेन्ना हांव कसं करूं म्हळ्यार फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करूं तेन्ना म्हळ्यार तुमी नेक्स्ट वाडीक गेल्यार IVF करता इथं म्हळ्यार एग भायर आसना जाल्यार चान्सीस ऑफ हांव कन्सीव करचे हाय आसता नॅचरल कशी बेसीक कसं म्हळ्यार फर्स्ट वर्डिक होगी जावचे सेकंड प्लॅनिंग ऑफ प्रेग्नन्सी अर्ली थर्ड लायफस्टायल आनी तुमकां ट्राय करता आसतना करेक्ट तुमी कॅलेंडर फिमेल कॅलेंडर पळोवन ओव्युलेशन आसतना ट्राय करचे फर्स्टच्यान कसं म्हळ्यार आमगेलें नॅचरल नॉर्मल मॅरीड लायफ आसा जाल्यार कन्सीव करनी म्हळ्यार ओव्युलेशन पिरियड मस्त इम्पॉर्टंट ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೊತ್ತಷ್ಟೇನಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಿರಿಯಡ್ तांके त्या ओव्युलेशन म्हळ्यार आतां तुमगे सायकल 30 days आसा म्हण लेक्याची त्या 30 days तूं 14 days मायनस करायची से 14 days मायनस केल्यार 16 दिन तुमगे 16th डे ऑफ सायकल ओव्युलेशन 16th डे तुमी कशी कॅल्क्युलेट करता आतां तुमकां मेन्स्ट्रुएशन स्टार्ट जाल्यार दॅट इज कॉल्ड एज डे 1 आज तुमगेल पिरियड्स एक फर्स्ट डे जाल्यार हांगा तुलाना 16th डे याक तुमगेले ओव्युलेशन स्टार्ट जाता त्या 16th 30 दीस सायकल आशिल्ल्याक आतां 26 डे आस म्हण लेक्याची तांतू मायनस 14 केल्यार 12th डे ओके 12th डे तशें जावन तुमगेल फर्स्ट कसं म्हळ्यार लेंथ ऑफ सायकल तुमगो तसका तांतू मायनस 14 करतना कसं डिजिट येता त्या तुमगेल ओव्युलेशन टायम एक जना उगी जाता पिरियड्स एक जना लेट जाता सो अकॉर्डिंगली तुमगेले प्लॅन कर तेन्ना कसं म्हळ्यार 2 days बिफोर 2 days आफ्टर ट्राय करतना तेन्ना कसं म्हळ्यार मस्त जन पियर प्रेशरार येताची आमकां ह्या सायकलार प्रेग्नन्सी जावका त्या प्रेशराची आमकां नेगेटीव जावन काम करता रिलॅक्स जावन जल्लर जाता नातल्यार आमगेले वेंकटरमण देव दिता केन्ना आमी रायट वेन वी आर रेडी ते आमी आलोचन करून फस्ट आमी IVF येयले तेन्ना कसं म्हणचे पळोवचें म्हळ्यार स्ट्रेस मेन पियर प्रेशरार येताची लागची माय कसं सांगता आनी की प्रेग्नन्सी येयनी मम्माल बायल कसं सांगता त्या पुरो आलोचन करून कसं म्हळ्यार नॅचरल तुमकां मॅक्सिमम चान्स आशिल्ले तेन्ना तुमी ते लूज आउट करताची each cycle each month cycle is very important तुम्ही प्रेग्नन्सी प्लॅन करताना मस्त एक इम्पॉर्टंट सांगले अदर दॅन IVF तुमकां कशी नॅचरली कन्सीव करीत म्हणून मेनली तुमगे ओव्युलेशन पिरियड लायफस्टायल स्लीप मागीर स्ट्रेस ते पुरे कन्सिडर करून कॅन कन्सीव नॅचरली टू आणि हे एकदा तुम्ही भायर काण दवरला कितले वर्स आमी काण दवरीत लायक तुमगेला एकदा तुम्ही काण दवरल्यार हाऊ मेनी इयर्स आणि कितले ताजी कॉस्ट इन्वॉल्व जावन सो 2 टायप ऑफ फ्रीजिंग करताच आमी आतां इफ आय एम मॅरीड अँड आमी प्रेग्नन्सी लेट प्लॅन करता म्हळ्यार तुमी बेटर टू फ्रीज एम्ब्रियो इथं म्हळ्यार एम्ब्रियोक -डिग्री सस्टेनेबिलिटी हाय आसता आतां वार्डिका जाय न्ही म्हूण वार्डिका लेट करता म्हळ्यार तेन्ना एग फ्रीजिंग सो एम्ब्रियो चान्सेस तुमकां 99% ते आसता एग गॅमेट म्हळ्यार मस्त सेन्सिटीव आतां आमगेले भितर प्रोडक्शन जावन भितर आसचें नवें तशें ताची ಸ್ವಲ್ಪ 90 to 85% आसता सर्वायवल
ते 100% हावेत जाल्यार ते 100% जत किना म्हणून आमकांय गोत नासता ते अंटील प्रोसेस करचे थंय आमकांय गोत नासता ते कितले थंय स्टोर करूयेत म्हणल्यार आमी तुमी नातील तेन्ना थंय आसता इथं म्हळ्यार एक पटी ताजे मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप करून आमी मायनस दवर म्हळ्यार फॉर एवर वय हाक मागीर कसं वर्स पे करता की वय वर्स तुमकां फस्ट आमगेल सेंटरांत कशें करचें म्हळ्यार IVF चार्जस तुमकां 2.5 to 3 lakhs नो हिडन कॉस्ट म्हळ्यार मागीर मध्य कसले ना म्युच्युअल फंड्स ना T&C नासता मागीर एग फ्रीजिंग म्हळ्यार इफ अ सिंगल वुमन गोस म्हळ्यार मॅरीड ना अशी तांकां एग फ्रीजिंग म्हळ्यार फस्ट तुमकां ते स्टिम्युलेट करता म्हळ्यार ड्रग्स आसता ते 80 to 90 तुमकां चार्ज जाता मागीर तुमकां फ्रीजिंग एक 25-30 तशें अरावंड मागीर रिन्यूवल आमगेल सेंटराक कशें म्हळ्यार 25,000 घेताची ते लिक्वीड नायट्रोजन ते लिक्वीड आनी टॉप अप करता न्हय ताजी कॉस्ट तितल्याची सो मस्त पुरो इन्फॉर्मेशन दिल्लें आज आमकां भारी संतोश जाला आनी एक व्हेरी युनीक फील्ड तशी आमगेले यंग यूथय आसाची हू आर ऑब्जर्विंग इफ यू वॉन्ट टू सायंटिस्ट जावका जाल्यार ह्या फिल्डांत तूं तांणी कसं पर्स्यू करता एक्चुअली MSc इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी करता जाल्यार तुमगेले बॅचलर्स खंयचे बायोलॉजींत करूं येता तुमी MBBS करूं येता हांव केलें BSc तेन्ना एंट्रन्स आसता तुमकां मणिपालांत तूं ते एंट्रन्स एग्जाम दिवन ते क्लियर जाता इंटरव्यू आसता देन यू आर इन सो तुमगेल फर्स्ट जॉब काय तुमी अप्रोच हांव एक्चुअली फर्स्ट जॉब नो IVF म्हूण आशिल्लें बिग कॉर्पोरेट ते स्टार्ट केलेलें ते ऑलमोस्ट 6 years काम केलां ओके वेरी नायस सो मस्त खुशी जाला लास्ट कडेक आमगेले एक यंग मदर्स जांक हू आर एस्पायरिंग टू बी अ मदर तांकां कसले मेसेज दिवका जाल्यार कशें दिता आतां हांव कसं सांगचें म्हळ्यार म्हगेल मस्त कांय एक्सपिरियन्स ना ओनली 8 years हांवें वर्क तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार तुमी पियर प्रेशरार केन्ना येवचे ना हांव आतां इतले सायंटिस्ट पुरा वय जाल्यार आय स्ट्रॉंगली बिलीव इन गॉड हांव म्हणचे आय एम अ कॅरियर म्हळ्यार हांव वेहिकल तुमगेल चेडणाक अशें वेहिकलार दवरून तुमकां डिलिव्हरी करचें तुमी नॅचरल ट्राय करतना फस्ट तुमी स्ट्रेस सोडका इथं म्हळ्यार आमगेल्यान तूं कितले IVF ट्रिटमेंट करूं कितले IUI करूं मेन क्वॉलिटी ऑफ एग इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेस ते आमी एक ऑब्जर्व केला तशें हांव स्ट्रेस सोडाची तुमकां नॅचरल जाय न्ही टेन्शन घेवं नाकाची IVF बॅड म्हूण लेखूं नाकाची IVF तुमी कन्सीव जाल्यार एज गूड एज नॅचरल प्रेग्नन्सी आसता that was my another question तसं मस्त जनाक हर्डल्स असता IVF करता कोणाके सांगना अशी करताचे सो why is that happening actually कसं गोचवा इट इज व्हेरी पर्सनल IVF इज व्हेरी पर्सनल ते कसं म्हळ्यार बामूण आनी बायलां मध्ये आसचे मात्र आतां तुमकां ते IVF करता कोणाके सांगू ना म्हळ्यार त्या way करूं येता कसं ना म्हळ्यार एक पाटी तुमगेले एम्ब्रियो भितर घालतरी इट्स एज गुड एज नॉर्मल प्रेग्नन्सी आज ಸ್ವಲ್ಪ जन कसं म्हळ्यार 38 to 40 ट्राय करताचे तांकां कसं म्हळ्यार आमगेलें एक जेनेटीक टेस्टिंगय आसता आतां आमकां फिमेल एज जाता जाता आमगेले एगाच जेनेटिक्स ಸ್ವಲ್ಪ वायट जाता तेन्ना कसं करताच म्हळ्यार एडवान्स स्टेज करतल्यांक आमी जेनेटीक टेस्टिंगय करताच बेबीन तूं टेस्टिंग कोर नॉर्मल आशिल्ले एम्ब्रियोची युट्रसा घालताचे अगेन हे केलेले तेन्ना तांणी लेखताचे कसं 100% प्रेग्नन्सी नाही त्यावेळी एक जस्ट अ टेस्ट टू चेक lot of things वय सो आमगे व्ह्यूअर्स तुमकां कॉन्टॅक्ट करता जाल्यार कशी कॉन्टॅक्ट करीत लायक मोर क्वेरीज तांगेल पर्सनल क्वेरीज आसतल्या कशी रीच आउट करीत एक्चुअली तांणी थ्रू तुमगेल थ्रू कॉन्टॅक्ट करूं येता तुमगेल फोन नंबर रंग डिस्प्ले केल्यार ओके ओके सो आमगेल स्क्रीनान तूं तांगेले नंबर डिस्प्ले जावन आसता सो यू कॅन एनी टायम गेट इन टच विथ यशस्विनी मस्त खुशी जाला आमगेलो तूं येवन तुमगेले इतले नॉलेज शेअर केलेला सो आमगेले सगळे टीम आतुलाना तुमकां मस्त धन्यवाद थँक्यू म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक आमगेल समाजाक कितले पुरा हेल्प जाता आमगेल पॉप्युलेशन इनक्रीज जावका गुड जीन्स हॅव टू बी येस multiplied thank you म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक thank you Yashaswini for coming all the way thank you so much